एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकलोच आमचो देव बाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या वानपासार दिसली एकूच आमच्या आमकां आव्हान हाडल्या, देखून आमी गायता एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकलोच आमचो देव बाब. देव बरी सांज दिव सगल्यांक तुमकां. आनी माय मोगाचो येवकार आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाच्या दिसा बागेवन देवगाच्या आयची मांडावळ करतात. आराडी 1, 2, 3 आनी आग्नी हे वाडे कितें भाशेन तांच्या इंतेसां बसत आमी मागतल्या. आनी माय मोगाचो येवकार दिता फादर लुईस मिनेझीस हाका आयज आमचे मदें आनेक पावट आयला. तो सांकेली फिरगोजेन काम कोत्ता आनी आतांच ताचे कडेन उलयतना ताचे दोग अंकल पाद्री आसले. एकल्याक हांव बरो वळखतालो पाद्र बोसुये मिनेझीस आनी दुसरो गोंयां काम केलां ताणें. जायत्या फिरगोजांनी काम केलां पाद बोसुये मिनेझीस. आनी दुसरो ताजो अंकल ताजो भाव पाद कायतान मिनेझीस जो बेंगलोर दियोसेजीन काम केलां. म्हाका व्हड खुशालकाय भोगली आयज गमोन की आमचो पाद लुईस मिनेझीस जावन आसा भाचो नेव्ह्यू ह्या व्हडल्या महान यादनिकांचो फादर बोसुये आनी फादर कायतान. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम वन्स अगेन फादर लुईस मिनेझीस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय भावार्थाची आमी अदीक वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेची राव. आमच्या बावतिजमाच्या दिसा तावन आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालां. क्रिस्ती भावार्थाची अदीक वळख घेवंक तशेंच आमच्या बऱ्या देखींतल्यान ती भावार्थाची वळख दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आनी जबाबदारी आसा. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना मनीस कांय फावटी संवसारी वस्तू फाटल्यान गुल जाल्लो दिश्टी पडटा. ताका देवाच्या उतराक आनी मागणें करूंक वेळ आसना. अशें आमी करता तेन्ना आमचो भावार्थ अदीक वाडचे सुवातेर तो इल्लो इल्लो उणो कसो जावन आनी शेळमळी जायत वेता. तर आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत भावार्थाची वळख व दोतोन शिकोवंक अदीक भार घेवंक आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्याची वळख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचो आदार आनी जेजू आमचेशी रावूं म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमचें दिसपट्टी जिवीत जियेतना आमचो भावार्थ आमी जिवंक ना. जेन्ना कश्ट, दूख, त्रास आमच्या जिवितांत आयल्यात आमचो भावार्थ हारला, निराशी आमी जाल्या. ह्या पातकांची दूख धरून
त्याच देवाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोद परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेव सदांचाक वारमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थूया. सोद परवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आळकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागियोन पेद्रूचे दुसरे चिडीची सुरवात. सिमांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी दोरमदूत, आमच्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमच्या सारको भावार्थ घेतोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजू आमच्या सोम्याक ओदीक ओदीक ओडकून तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ती पोरी जिवंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितलें आपली दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यात आनी ताची जेजून आमकां ओळख दिली. ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी व्हडती देणी ताणें आमकां बरयल्यात. हे पोरी, संवसारांतलें कुसडेपण आनी फटकिरी आशा सोडून देव स्वयंबाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बरोबर सुगूण वाडोवच्याक, सुगुणा बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर अल्प बसण, अल्प बसणा बरोबर तिराय, तिराये बरोबर भक्ती, भक्ती बरोबर भावा भयणी ताय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रिती मोग. देवाचें उतर हें. देवाचें अडखळ.
उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salves porak soisu. Salves porak. Salves porak soisu. Salves porak. Salves porak soisu. Salves porak. Salves porak soisu. Aki vobisaba. Iku soldo uswa. Saulang to shipota. Tito ikotrakta. Salves porak soisu. Salves porak. Salves porak soisu. Salves porak. Salves porak soisu. Salves porak. Salves porak soisu. Sorves por तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून लोकांचे उरपोंचेक म्हणलें सोर्गींचे राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पुरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता तेच भाशेन सर्गींचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेवपाऱ्या सारकें एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या बाबा भणीनो आयचो विशय आमकां आमचो भावार्थ ओळखूंक आनी तोच भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक उलो करता पूण भावार्थ म्हणल्यार कितें काय हें समजूंक एक ल्हानशी काणी तुमकां सांगता रॉबिन्सन क्रुझो हाची काणी घोडये तुमी वाचल्या रॉबिन्सन क्रुझो एका बोटीन वेतालो वादळ मोड येता आनी बोट ती मोडटा आनी रॉबिन्सन क्रुझो उदकांत पडटा उदकांत तावन तो ल्हारान वता ते परी एका जुंयार तो पावता एक आयलंड आनी जेन्ना तो त्या जुंयार आसा आपूण त्या जुंयार एकटोच आसा कसो ताका दिसता त्या जुंयाचेर तो चलोंक रावता एक भोंवडेक तो वेता आनी भोंवडेक गेल्ले आसतना लाकडाचे ल्हान ल्हान कुडके झाडाचे हांदे कातरून तांचे ल्हान ल्हान कुडके केलेले वाटेर ताका मेळटात तें पळोवन ताका एका भशेन गमोन येता की तो त्या जुंयार एकटोच ना आनी कोण त्या जुंयार आसा आनी कोण जिवी प्राणी त्या जुंयार आसा दुसऱ्या दिसा नव्यान तो एक भोंवडेक वेता आनी भोंवडेक वेताना ताका एक जाग्यार गोबोर दिश्टी पडटा
गोबोर दिश्टी पडोन तो म्हणटा खरेपणी हांव ह्या जुंयार एकटो ना, आनी एक मनीस ह्या जुंयार आसूंक जाय, कित्याक मनशाच्यानूच आपलें गिन्यान वापरून उजो करूंक जाता आनी गोबोर जातलो उजो पाल्ल्या उपरांत. तिसऱ्या दिसा नव्यान तो भोंवडेक वेता आनी हे फावटी तो चलतना रेंचेर ताका दुसऱ्या मनशाचे पांयांचे निशान दिश्टी पडटात आनी ते ताचे पांया भाशेन व्हड आसले. आनी तो आतां सोत मानता की आनी एक मनीस ताचे भाशेन वाडलोलो मनीस ह्या जुंयार आसा. शेकी एका शुक्रारा दिसा दोनूय मनीस मेळटात. तांचे एके भाशेन भासाभास जाता, एकामेका सोबें ते उलयतात, एक संबंद तांचे मदें बांदून येता. अशेंच कितें आमी देवा विशीं म्हणूंक जाता. देव मनशाक आपली ओळख हेच परी दीत आयला. देवाची ओळख पयली आमकां ताचे सृश्टींत मेळ्ळी, ताचे रचनेंत देवाची ओळख आमकां मेळटा. मागीर देवाची ओळख जिविताचे घडणेंतल्यान आदल्या कोरारांत आमी वाचता इस्रायल पोरजेक कशे परी देव भेट्टालो आनी निमणो देव आपल्या एकल्याच पुता उदेशी, जेजू उदेशी, जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उदेशी मनीस कुळाक सोडवण फावो करता आनी एक नवो संबंद मनीस कुळा सोबें तो जोडून घेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देव आपली ओळख मनशाक दिता आनी मनीस ह्या ओळखेक आपलो जबाब दिता आनी तो जावन आसा भावार्थ. Faith is the human response to God's revelation. देवाचे ओळखेक मनीस आपलो जबाब दिता. आनी देखून हेब्रेवाचे चिटींत प्रितीच्या भाव भयणीनो 11व्या आवेस्वरांत पयलेच वडींत भावार्थ कितें तें आमी वाचता. आमकां कितें मेवचें आसा, कितें बासायल्लें आसा तें मेळटलें म्हूण आमी बोरवाश्यान रावता. कितें आमकां दिश्टी पडना तें खरेपणी आसा म्हूण आमी मानता. हो जावन आसा भावार्थ. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, भावार्था विशीं कांय वस्तू आमच्या मनान आज आमी दवरुया. पयले सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, भावार्थ एक देणें जावन आसा, देवाचें देणें तें. फेथ इज गॉड्स गिफ्ट. आमकां कोणूच एक देणें दिता जाल्यार आमी ती अपुरबायेन दवरतल्या, ताचो सांबाळ आमी करतल्या. आनी देखून जेन्ना जेजू शुभ वर्तमानांत ताच्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण सो दवरतात? भाग्योन पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. व्हड भावार्थाची उच्चारणी ती. आनी जेजू ताका म्हणटा, रोगता मासान हें तुका कोडीत करूंक ना, पूण स्वर्गार आसतात म्हज्या बापान तें तुका कोडीत केलां. एके भाशेन जेजू सांगता, हें तुका देणें देवाचें फावो जालां. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, भावार्थ आमकां देवाचें देणें जाल्यार हो भावार्थ सांबाळूंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देव हें देणें मनशाक दिता, पूण मनशाचेर कसलोच तो फोर्स घालिना. घे घे हें देणें हांव तुका दितां, तुवें घेवंकूच जाय अशें देव म्हणिना. पूण मनीस आप खोशेन ह्या देण्याक स्विकार करता.
जायते फावटी शिव वर्तमानांत जेन्ना कोणूच दुसऱ्या मनशाक जेजूशी हाडटात, ताका पेकोवणीची गरज आसा, जेजू एक प्रश्न घालता, हें म्हज्यान करूंक जाता म्हूण तुका भावार्थ आसा? आनी तो मनीस वय म्हणटा जाल्यार तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, कसलोच फोर्स ना. मनीस आपकोशेन तें विंचून काडटा, आपकोशेन तें वेंगयता. तिसरे स्वाते प्रितीच्या भाव भयणीनो, भावार्थ खरो जावन आसा. फेथ इज सर्टन. कित्याक भावार्थ देवाच्या उतराचेर दवरलेलो आसा. देवाच्या उतराचेर भावार्थ बांदलेलो आसा. देवाचें उतर फोटींग न्हय. देवाचें उतर मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेलो. मनीस जालो, कश्ट मरण पुनर्जिवंत तो जालो. आनी देखून भाग्योन पावलो म्हणटा, ह्याच कारणाक लागून आमचो भावार्थ निरफोड न्हय. आमचो भावार्थ स्वताचेर, देवाच्या उतराचेर, जेजूचेर दवरलेलो आसा. चवथे स्वातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो सांगाता वेतात. आनी देखून भाग्योन जाकोब ताचे एके चिटींत म्हणटा, बऱ्यो करण्यो तुज्यो नात जाल्यार तुजो भावार्थ मेलोलो. बऱ्या करण्या उदेशी आमचो भावार्थ आमी दुसऱ्यांक दाखोळ करूंक जाता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांव एक क्रिस्तांव असो हांव म्हणटा जाल्यार आनी म्हज्या शेजाऱ्याच्या आदाराक हांव पावना, एक बरें बोरव्याशाचें उतर म्हज्यान ताका दिवंक जायना, हात बोट लावन आदार करूंक म्हज्यान फुडें वचूंक जायना, जाल्यार म्हजो भावार्थ मेलोलो. तें हांव म्हणिना, देवाचें उतर म्हणटा. आनी देखून प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ आनी करण्यो सांगाताच चलूंक जाय. पांचवे स्वातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय, कोलावंक जाय. फेथ इज डायनॅमीक, नॉट स्टॅटीक. आसा तसो उरोना. भावार्थ आमचो के भाशेन वाडोवंक गरज. आनी कसो म्हूण आमी आमचो भावार्थ वाडयतले हांव काय? जेन्ना आमी दिसपटी देवाचें उतर वाचता आनी नियाळटा, भावार्थ आमचो खोलायता. जेन्ना पवित्र सभा कितें आमकां शिकयता तें आमी वाचूंक प्रयत्न करता, तें आमी शिकता. काल फादर आनंद सांगतालो, सगळे इंटरनेटाचेर आयज मेळटा. पाप साहेबान एक बरी चीट बरयल्या, पात्रेस कोर्दे. ती आमकां इंटरनेटाचेर वाचूंक मेवता. आमच्या बिस्प साहेबान आमकां एक चीट बरयल्या, आमचेशी तूं राव, स्टे विथ अस लॉर्ड. ह्यो चिटी, ही बरी शिकवण पवित्र सभा जी आमकां दिता, ती आमी वाचूंक जाय. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, आमची पवित्र सभेची शिकवण तातूंत आसा. आमची भावार्थाची स्वता जी आसात, जी आमी गोळे दर आयताराक चिंती नासतना उच्चारता, स्वत मानता जेन्ना आमी म्हणटा, गोळे ते आमकां ती संवय जाल्या. पूण हाचो अर्थ कितें, हांव कितें म्हणटा काय, तें आमकां कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हातूंत मेवता. तरणाट्यांक आपलो भावार्थ खोलावंक कॅट हो डॉक्युमेंट आसा. जाल्यार वाचून आमचो भावार्थ आमी खोलावंक गरज. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पाद्विगार सांगतलो आनी शर्मावान तो आमी आयकतले तितलेंच पुरो न्हय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो ही प्रयत्न थोडो आमी करूंक गरज. हें गरजेचें मोगाळ भाव भयणीनो, कित्याक आमचो भावार्थ आमी बरे भाशेन नकळो जाल्यार जेन्ना आमच्या दाराचेर कोणो मारून वांकडी शिकवण आमकां दिवंक येतलो, जाल्यार सोबे माजार सोंपेपणी आमी ती शिकवण वेंगयता. कित्याक आमचोच भावार्थ आमी नकळो. कोण शिकयतलो काय? आधुनीक काळांत आमी आसा, वाचूंक आमकां येता, इंटरनेट आमच्या घरांत आसा, जाल्यार थोडोसो सोद करून बरें तें आमी शिकुया.
प्रितीच्या भावडीनो, म्हजो भावार्थ ओकोंड ना जाल्यार कश्ट त्रास म्हज्या जिवितांत आयले जाल्यार कोणूच म्हजो घोटचो मेलो वो दुसरे कसले कश्टाक हांव सांपडलो जाल्यार म्हजो भावार्थ हालता. हांव सेमिनारींतसान म्हज्या सुट्टेक घरा आयिल्लो तेन्ना एका कुटुंबांत म्हाका भेट करूंक आपयलो. थंय एक वस्तोरी दुयेंत आसली, तिका कॅन्सराचें दुयेंस जाल्लें. आनी कुटुंबाची वांगडी म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर तिका मूड ह्या जाग्याचेर मिलाग्री घडटात, तूं वच. आनी बऱ्या मनान ते वस्तोरीक बूद दिवंक गेलो. ही वस्तोरी दिसपट्टी मिसाक वेताली. दुयेंत आसतनाय चलोन ती मिसाक वेताली. सुमनाच्या सुमनांत कुमसाराच्या साक्रामेंतांत ती वांटो घेताली. बऱ्या मनान हांवें तिका म्हणलें, ह्या जाग्यार वच, तुजी सोयरी म्हणटात पेकोणी घोडे तुका ती मेळटली. आनी तिचो जबाब म्हाका अजून उगडास आसा. ती म्हाका म्हणटा, बाबा दिसपट्टी हांव जेजूक मिसाच्या बलिदानांत भेट्टां. पेकोणी दिवंक जाय जाल्यार जेजूच्यान म्हाका तुवें दिवंक जायना. हांगा तुवें कित्याक म्हूण हांवें धांवूंक वचोंक जाय. कश्ट म्हज्या जिवितांत म्हाका सोंसूंक पडटात जाल्यार तोच जेजू म्हाका आज घोटाय दिता म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. हो तिचो भावार्थ जावन आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, कश्टाक दुखाक सांपडटा तेन्ना आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा काय? आमच्यान खरेपणी म्हणूंक जाता, आमचें घर एका खोडपार आमी बांदलेलें आसा. देवाच्या उतराचेर जेजूचेर आमी बांदलेलें आसा. वादळ मोर येवं, उदक लारां मारूं, आमचें घर तें पडचें ना अशें आमी म्हणूंक जाता काय? खरेपणी आमी म्हणटले जेन्ना आमी आमचो प्रयत्न करून आमचो भावार्थ खोलायतले, ओदीक थीर करतले, ओदीक मजबूत करतले. त्याच बरोबर प्रितीच्या भाव भयणीनो, सवे सुवातेर आमी उगडास दवरूंक जाय. आमचो भावार्थ परगटूंक आमकां एक भाशेन आपोवणें आसा. गुणे सभे मजार आमच्यान भायल्यान वचून देवाचें उतर परगटूंक जायना. पूण आमचो भावार्थ आमी जिवंक जाता. वी कॅन लिव आवर फेथ. पाप साहेब पॉल VI ताच्या एकट्या पुस्तकांत अशें म्हणटा, इव्हँजली नुन्सियांदी, तरेतरेचे भाशेन भावार्थ परगटूंक जाता. एक खरो उपाय भावार्थ परगटूंक जावन आसा बरें क्रिस्ती कुटुंब. बऱ्या क्रिस्ती कुटुंबा उदेशी आमचो भावार्थ आमी परगटूंक जाता. जेन्ना आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी एकामेका सवे मोगान जियेता, जेन्ना दोर लोक जो आसा आमचे सोर भोंवती मोगान तांचे सवे, मोय पासान तांचे सवे आमी चलता, जेन्ना आमच्या जिवितांत वायट आसा ते आमी दाबावन दवरता आनी बऱ्यो करण्यो आमी आदारता, जेन्ना क्रिस्ताचे गूण आमच्या कुटुंबांत आमी वाडयता, जाय तो गूण बोगसण्याचो, गूण एकचाराचो, गूण सेवेत साखरेचो, असले गूण आमच्या कुटुंबांत जेन्ना आमी वेंगयता, खरेपणी कुटुंबीक जिविता उदेशी दुसऱ्यांक आमी गोवायकी दिवंक पावतले, खरेपणी आमी आमचो भावार्थ परगटतले, आमच्या भावार्थाची शिकवण दुसऱ्यांक आमी दिवंक पावतले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भावार्थ एक देणें जावन आसा. एक थेवो तो देवान आमकां दिला तो, आनी हो थेवो हें देणें आमी सांबाळून दवरूंक गरज. हो थेवो देणें दुसऱ्यांक आमी वांटूंक दिवंक गरज. आमचो भावार्थ खोलावंक प्रयत्न करुया. मेळटा ते सोयेक घेवन
आमच्या भावार्थाचो वाड आमी करुया. एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवन तोच भावार्थ दुसऱ्यांक आमी परगटुया. ही कृपा आमकां सगल्यांक फावो जाल्यार पुरो म्हूण भाग्योन देवग्याचे मजतीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावन आमची कांय मागणी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थाची आनी पवित्र सभेची शिकवण आपले पोरजेक शिकोवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Donia deva, aigam sotalo, ubi bona mataulo. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ह्या आगोड परिस्थितींत पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक तांकां बापाची जानवाय मागुया. Donia deva, aigam sotalo, ubi bona mataulo. भावार्थाची वळख घेवपाची जबाबदारी आमकां सगल्यांक आसा. तर आमी जण एकल्यान कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण शिकोवन आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी ही शिकवण दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Donia deva, aigam sotalo, ubi bona mataulo. आमची खासगी गोरचो बापा मुखार उबारुया. खरेपणी आमचो भावार्थ आमी जिवंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वावराच्या जाग्यांनी आमचो भावार्थ जिवंक बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय आनी सगळें बरें तुजें जावन आमकां येता. आमची कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां फावो तें तूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद परवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि मेनीन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानन घेवं. मोगाळ बापा,
ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रोत्सोन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उदोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतलीं आमकां सडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच चाळ्यान आमी गायता. Povit, 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 darbaraco servismo tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या स्वयंभवान, उसर्गी तुका सोयसून. सर्वेस्पराची नावी येतात आकासून. उसर्गी तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgočuja. Somiaci tuce moronami somoluka. Tuce bunoci mormonami porvata. Tuce enia ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक हाची सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक
फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. ह्या दिसांनी भाग्योन देवगाच्या नोवेनांनी आमी वांटो घेता. आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण मागता. बेश्टो पोलको हलको धोलतो भावार्थ न्हय, पूण खरो भावार्थ नीज भावार्थ आमचो वाडोय म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सागाती तिच्या पोती बागयोन जुझे बागयोन धर्मदुतांक आमचो फिरगोजेचो पात्रोन बागयोन दियोग गोंयचे सांत बागयोन जुझेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर कणीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी गोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुजे काच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
सदी मुर्शा साठी आणि देंची बोगदा जेजूची कूड तिचे जिवेसाने आवाटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोऱ्योक भोगू आमकां जागोय जेजू आवाटाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका बोऱ्योक भोगू आमकां जागोय जेजू भयणी बाबानो, आयज नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयची मांडावळ केल्या आराडी 1, 2, 3 आनी आग्नी ह्या सॅक्टरांतल्या वांगड्यांनी कालच्या दिसा सफाई केल्या. आयज मिसाची मांडावळ केल्या, टेर्स केला. हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा 5वें नोवेन जोमो 5 वान्स्यो, कुम्या मोरोड आनी सोर्वे ह्याय वांगड्या लागीं मागता उपकार करून आयज कोण आसात जाल्यार इगोर साफ करची. आमची इगोर तितली मेळ्ळी ना. साफ करची म्हणजे हुस्को घेवपाचो ना, भार घेवपाचो ना. आमची इगोर साफ आसा, आमी साफ दवरता. पूण मातशें नितळकाय केल्यार अदीक बरी दिसता. तुमी जाणात आमी इगोर्स पेंट केल्या, इगोर्स नेटोयल्या. म्हाका लागून न्हय, पूण तुमकां लागून. तुमकां तुमची इगोर्स बरी दवरलेली जाय, वय की ना? तकल्यो हालोयात नाल्यार मानीक घट जातल्यो. तुमची इगोर्स देखून तुमी सफाई करची. हें सदांच म्हज्या मनांत. सगल्या फिरगोजांनी वेता थंय. म्हाका व्हडले डेकोरेशनां बी कांय इतलें आवडना, पूण तुमकां आवडटा. तुमची फिरगोज, तुमची इगोर्स. नाल्यार म्हणटले पादिकारान कितें करून दवरलें आमगे, खंय उलयतात बोकडांक. खंय सगलीं न्हय आं, तुमी न्हय, तुमी बरी मनशां. म्हणटच सफाई करपाचें काम फिरगोसकारांचें, न्हय पादिकाराचें. न्हय इगोर्जेन काम करतल्या ऑफिसांचें काम तें न्हय. तुमचें काम, फिरगोजेचें काम. जशी तुमची घरां तुमी नेटयतात, बरी दवरतात, तशी इगोर्जूय बरी दवरात. पूण थोडीं घरां तशीं आहात म्हणून हांव जाणो कितें तें. फुडें आनीक सांगपाची गरज ना, तुमकां गमलें हांव कितें सांगूंक सोदतां तें. हांव खेरीत भाशेन आयज दिन वाचूंक सोदतां. सांगला ते भाशेन फाल्यांच्या दिसा आयज मीस जातोच सफाई करपाची वान्स्यो, कुम्या मोरोड आनी सोर्वे. आयज कुम्या मोरोड एक मरण जाल्लें सकाळीं 11 वरांचेर. एक अस्तरी सोंपलेली, तिजें मरण जाल्लें. तिच्या आत्म्या पासत मागुया. पूण खेरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदतां फादर लुईस मिनेझीस. खरें म्हटल्यार म्हाका ताजी वळख नासली. घोडेक एक पाटी खंय मेवला जाय तसो डिनरी मिटिंगेन घोडेक मेवला जाय, तो चड वळख नासली. पूण आयज जेन्ना ताणें म्हाका सांगतोच तो कोणाचो भाचो तो, हुज नेव्यू ही इज, म्हज्या काळजान कितली उर्बा येयली. कित्याक ताज्या एका अंकलाक फादर बोसुए मिनेझीस सुरवातेक सांगलेलें तें, हांव फादर लुईसाची व्हडवीक कोन्ना, पूण आमच्या आदल्या पाद्रींचो उगडास कोत्ता. कित्याक जायते फावटी आमची मेमरी शॉर्ट.
तुमी तुमच्या आदल्या पादिकांचो उगडास कोत्तात तांचे पासत मागतात वो ना ते हांव नको, पूण हांव सदांच म्हज्या आदल्या पादिकारांचो जावं आदल्या पाद्रींचो, जाणट्या पाद्रींचो, मरून गेल्ल्या पाद्रींचो जे वावर केला आमच्या फिरगोजांनी गोंयांत जायते कडेनी तांचो खूब आपुरबाय आनी मोग कोत्ता आनी उगडास कोत्ता. फादर बोसुये मिनेझीस म्हजो खास इश्ट आसलो, कित्याक तो म्हजो तित्यू, तुमी जाणत म्हजो तित्यू पाद्री आसलो, नकत जाल्यार आसुनी. म्हजे मामा 2 मांयचे भाव पाद्री आसले, नकत जाल्यार आसुनी. आमी पाद्रीच्या घरांत जल्मले. हांव फादर लुईस पाद्रीच्या घरांत जल्मला. तो म्हणटालो दोग तित्यू पाद्री आसले आनी एकल्याक हांव कोतालो. दुसऱ्याक एक पावटी मेवला फादर कायतानाक. ही वॉज आय थिंक एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेजरर ऑफ द डायसीस, व्हडलो मनीस. पूण हो फादर बोसुये इतलो सादो, इतलो खालतो, आमगेर जायते पावटी आयला मोयड्या, कित्याक म्हजो तित्यवाचो क्लासमेट तो. बरोबरी तांणी मिस म्हटलां आनी बरोबरी तांणी वावर केला. महान पाद्री भावमणीनो आमच्या गोंयांत उपजल्यात. देखून हांव मागतां आवय बापाय लागीं तुमच्या भुरग्यांक बरें फॉर्मेशन दियात, बरें एदुकासांव दियात आनी पाद्री जावंक तांकां उमेद हाडात, माद्री जावंक उमेद हाडात चेडवांक. बेश्टेंच खावपाचें लेज आनी हें पिझ्झा आनी हें दिनाकात, हें सगळें भायर पडटा परकारी कशी. पूण भावार्थ दियात, जशे परी आयज फादरीन काय बरे भाशेन आमकां सजमन दिल्या भावार्था उद्देशी. भावार्थ दियात, जेजूचो मोग दियात. आनी देखून फादर लुईस मिनेझीस ताका हांव तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे लागीं मागतां ताका ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणात. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, तुमचो भावार्थ जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
तुला